हाऊस एजंट जाले खंयच्या इशूचे तुमकां खबर आसा तुम्ही पयला आसतले बीइंग अ स्पीकर ऑफ द हाऊस आय हॅव रिक्वेस्टेड एवरी टायम डोंट डिस्टर्ब द हाऊस बिकॉज हाऊस शुड रन देर आर क्वेश्चन आवर्स obituary references, calling motions, calling attention, 0 hour. So every issue is important of the day. But they refuse, they continue with their slogans like they were coming in the well again and again. So their issue was that the arrest of the Rohan Khote yesterday, the MLA of Panvel. And that incident happened yesterday evening. त्यांना SME सुटली त्यांना आणि कित्याक त्या आमकां खबर नासलें सो आय वॉज हियर ओनली मामले केम विथ द कंप्लेंट दॅट सो एंड समथींग हॅपन्ड त्याच्या पयलीं बाकीचे MLA तुमकां येवन मेळ्ळे बी कालची हांव हांगा आसलो न्ही हांव आतां पणजे तब्येत येयली म्हाजे कडेन so to verify it because I am not the authority to act it directly on any complaint so I have forwarded to SP North just look into the matter हाऊस परत सुटी चलपाक लागली बाबा बजेट मारपा खातीर खंय तरी हाऊस शांत जाय आसलें त्या खातीर फक्त आय टोल्ड देम बाबा टू मूव आउट ऑफ द हाऊस कळ्ळें न्ही तरी ते वचपाक तयार नासले कित्याक संबंदीत आमी सोंसले न्ही हेका सद्या होल डे हांव बेर कंटिन्यूस ते बेर करूंक शकना न्ही म्हाका हजरी पळोवंक जाय प्रश्न आसता म्हणजे भंय आसा ते म्हाका पळोवंक जाय सो मागीर ताका नेम केलें हांवें बाबा रिमूव मार्शलान ताका भायर काड म्हणून अशें What was the demand in the house? What was the protest? कितें What was the तांकां दिसलें की बाबा सरकार खंयच्या काय वागलें काय कितें कळ्ळें तुका एक आमदार म्हणजे सेशन चालू आसतना आमदार अरेस्ट केली वयता म्हणून कळ्ळें तुका हें तेंचें आसलें कळ्ळें अशें कशें केलें काय म्हणटा अशें कळ्ळें तुका आय एम दॅट इज नॉट माय पॉयंट कळ्ळें तुका वॉट आय बिकॉज इन्सिडेंट हॅपन इन माय जुरिडिक्शन वेर आय एम द स्पीकर दिस असेंब्ली कॉम्प्लेक्स बिलोंग्स टू मी I am the speaker under my jurisdiction, under my guidance. So just I have to go through it. What has happened in my complex? So पोलिसांनी तुम्ही परमिशन दिलो पळय किती तुमचे कडेन एविडन्स जाल्लो की पोलीस किती तुमकां एविडन्स दिलो एज पर द रिपोर्ट तेजेर म्हटलां की अशें घडलें म्हणून कळ्ळें सो दे वॉन्ट टू अरेस्ट सीसीटीव्ही मध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरा ती माझं काम नाही आहे विधानसभेत येतो ना तो हो पण कसं आहे सगळं पोलीस आता इन्क्वायरी करणार आहे सीसीटीव्ही फुटेज दिली पोलिसांनी किती मागून बीन व्हेला फुटेज इज देअर ऍक्च्युली फुटेज मेळटा तांकां फाल्यां इन्क्वायरी केलेल्या कळ्ळें तुका फुटेज मेळटली फाल्यां अजून मागवंक ना तुमच्या कडेन पोलिसांनी अजून मागूना आणि सेकंड म्हणजे अशें एलिगेशन आसलें की तुम्ही अंडर प्रेशर हे केला म्हणून कितें कारवाय केल्या की अरेस्ट करपाक ताका अलाव केलो म्हणून कित्याक हांव पार्टी प्रेशर म्हणून पार्टी प्रेशर आशिल्लो अशें कितें आय एम द स्पीकर हियर I cannot go under any party pressure. I will not do the injustice on any MLA, at least. Correct.